लाटंबारचे कम्युनिदादीच्या उत्सव वाठारातली जमीन आयडीसी खातीर संपादीत केल्या। मात ह्या जमनीच्या बदल्यांत मेळिल्ले सुमार 10 कोटी रुपया वयल्यान सध्या उत्सव गांवांत बोवाळ सुरू आसा। ह्या पयशांची अफरातफर जाल्या असो आरोप जावपाक लागला। ते फाटभुंयेर लाटंबारचे कम्युनिदादीन आपली बाजू स्पश्ट केल्या। दिता तांकां की फाटल्या आमचे 2-3 फावटी की इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे 10 कोटी अफरातफर जाल्या किंवा बाकीचे जे जमीन आसा ती कुमदाची आसा ती खंय तरी देवस्थानाच्या अकाउंटाचेर पैसे ना आनी कितें अशें खुबशे प्रोपगंडा चालू आसा। त्या टायमार आमी कमिटीन नासले पूण आमी तितून म्हाजन ह्या नात्यान कुमदातीन आसले आनी ते टायमाचे 19-22 जे प्रत्येक गांवचे एक कमिटी मेंबर भितून कमिटीन आसल्या उपरांत तेंच्यांनी ते पैसे व्हेरिफिकेशन करचे की जी जागा इंडस्ट्रियल इस्टेटीक गेल्या आनी जी देवस्थानाक पैसे जे दिवपाचो मॅटर आसा किंवा 10 कोटी गेम केली बी म्हणटा आनी जी गेम करून पैसे पार्टी कडल्यान कमिटीन घेतले म्हणटा हे तेंच्यांनी प्रूव्ह करचे। आनी जर समज आमच्या कडल्यान कुमदाची खंयची कमिटी आसूं शेवट लास्ट आसता तो म्हाजन आसता। कुमदाची सबंद लाटंबारची जागा आसा ती सबंद लाटंबारच्या म्हाजनांची आसा। तितून जर सपोज कमिटी कडल्यान तेंच्या कडेन कितें डिस्कशन आसा किंवा कितें तेंच्या कडेन पेपर आसा किंवा एविडन्स आसा तो तेंच्यांनी पुटअप करपो। आमचो कमिटी कडेन येवपाक कमीपण आसा किंवा प्रॉब्लेम आसा जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटराक सबमिशन करचे आनी जे पैसे 10 कोटीचे जे अफरातफर किंवा 10 कोटी जेंच्यांनी खंय तरी गडप केले म्हणटा ते तेंच्यांनी ओपन पिक्चरान विथ डॉक्युमेंट सबमिशन करून एडमिनिस्ट्रेटरा मार्फत किंवा कोर्टा मार्फत सबमिट करपाचे आनी ओपन चॅलेंजेबल दिवचे। कित्याक सांग की जे पैसे आसा ते सबंद ग्रामस्थांचे आसा सबंद कुमदाचे महाजनांचे पैसे आसा ते पैसे कोणाचे तरी अशे घाशान वयचे न्हू आनी जर गेल्ले आसा जाल्यार हेंच्यांनी ओपन करचे। किंवा त्या टायमाची कमिटी कडेन आमी ओरली जेन्ना डिस्कशन केला तेन्ना एज पर सुप्रीम कोर्ट किंवा जशे आमचे मामलेदारा कडेन केस चल्ल्या तितून तांकां टेनंटाक फूल रायट दिल्लो आसा आनी जो कितें पयशांचो वेव्हार आसा तो तेंच्या गांवच्या ग्रामस्थांचो तेंचेर पर्सनली वेव्हार आसा तो आनी तो तेंच्यांनी थंय निदर्शनान हाडचो। आज खरोखरच गोरगरिबाचो विचार करून हे सरकारान बिल हाडले आनी आयज त्या बिलाचो सबंद गोंयभर आज तेचो वाह जाता। हेचें कारण एकूच की जो कुमदातीन खंय तरी घर बांदून बारीकशें आसलो बरीच वर्सां तिजे खंय तरी टांगली तलवार हाडली आनी ताका दिसतालें की आयज ना फाल्यां केन्ना तरी सरकार म्हाजें घर मोडटलो। ह्या भया पोटी तो सदांच भयाच्या वातावरणा खाली उरतालो। पूण एक आयज तुमच्या मुख्यमंत्र्यान एक धाडस केलें आनी आयज दाखोवन दिलें जी आयज ही बेकायदेशीर घरां आसा हे कायदेशीर करची जेणे करून आमकां खंय तरी स्वताचें हक्काचें घर अशें म्हणून तितून जगपाक एक आमकां आसान जातलें सोंपें पडटलें। जेणे करून दुसरें जे आयज 372 जे आर्टिकल जे भितून हे केला आस्पाद केला तितून कितें म्हणटा की जी जमीन आयज सरकार फाल्यां ताका एक दर घालतलो की अमूक एक रेट कितें तरी मिटरा फाटल्यान आसतली म्हणून आनी ती रेट जी कितें आसा ती फाल्यां कुमदानी भरची पडटली आनी ती जर ती रेट भरिना जाल्यार ताका ती आमी तशी तिचे अर्थाचो विचारय करचे ना। दुसरी गोष्ट कशी आसा आयज घर म्हणल्यार तो आपले कुमदातीन घर म्हणटा तेजेर कोणाचें लक्ष नासता आनी एक तो घर जर बांदलें जाल्यार अफाट थंय पोरसूं करता आनी कितें काजी घालता आनी कितें कितें करता आनी जागा तिणें भरमसाट आडायल्ली आसा। तेन्ना तितून सुद्दां एक अशें म्हटलां की तुका 300 स्क्वेअर मिटर फक्त जमीन मेळटली आनी घराच्या आजूबाजू अशी 2 मिटर मेळटली आनी हे केल्या नंतर तेणी जी जागा भरपूर जी हाडून दवरल्या ती जागा कुमदाची रिसर ताका परत करची पडटली आनी तो जर ती परत करिना जाल्यार सुद्दां आमी त्या अर्जाचेर तेचो विचार करचे ना। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।